मंगळार 3 सप्टेंबर सान ग्रेगोर पोर्तो श्रेष्ठ गवळी आनी धर्मशास्त्री मुखेल फूड पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयल्या उतरांनी ह्याच देण्या विशीं आमी उलयता. नियाळाक आदार. एक लौकीक भाव मागण्याचो जोमो चलयतालो. देवाच्या उतराची जाणवाय ताका भरपूर आसली. लोक ताची शिकवण मन लावन आयकतालो आनी ताच्या जोम्यांत जायतो लोक येवंक लागलो. आपली शिकवण आयकूंक जायतो येता तें पळोवन तो लौकीक भाव गोरवान भरूंक लागलो. आपल्या हुशारकायेन आनी बोळान आपूण मागण्याचो जोमो चलयता अशें ताचो स्वभाव जालो. पवित्र आत्मो आपल्याक बोळान आनी कुरबेन भरता हें तो ल्हानविकायेन ओळखूंक विसरलो. आमचे पवित्र स्नाना दिसा आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. थिरावणे संस्कारांत होच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत शिक्को मारता आनी आमकां अदीक बळवंत करता. समाजाक फुडो करूंक पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. जानवायेन आनी बळान भरता. पवित्र आत्मो आमचे भितर जिवाळ आसूंक जाय. घोटायेचो आत्मो तो. आयची दोनी वाचपां आमकां पवित्र आत्म्याची जायतीं उदाहरणां दितात. मेळो आत्मो देवाक भियेता. जेजू एकाच उतरान देंवचाराक कुशीन काडटा. देवान आमकां आपले आत्म्या उदेशी सगळ्यो वस्तू उगडाप्यो केल्यात. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी सुचयता. ह्याच देण्या विशीं आमी उलयता. गोरवान उलयतल्या आनी भोंवतल्या मनशां सवें पवित्र आत्मो जियेना. म्हजो थाराव. पवित्र आत्मो म्हाका जानवाय, बरेपण, शाणेपण आनी घोटाय दिता हें स्वत हांव मानून घेतां.